वास्को गोल्ड लोन घोटाळ्या प्रकरणात पोलिसांनी दुबावित आरोपी भीमप्पा चालवडी कर्नाटकाच्यान अटक केली। उपरांत न्यायालयान ताका 2 दिसांची पोलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली। मजगती दुबावितान जामिना खातीर अर्ज केला, मात ताच्या जामीन अर्जाक पीडित बायलांनी विरोध करीत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केलो। न्यायालयान तो अर्ज मान्य करून हे प्रकरणात 10 जुलयाक सुनावणी जातली। भीमप्पा चलवाडी आणि एक बेल ॲप्लिकेशन फायल केलं। तुमकां खबर आसतली तो अरेस्ट जाला हॉस्पिटलचा आणि ताका पुलिशेन अरेस्ट करून 2 दिसाचो रिमांड घेतला। आता हातून कितें जालें, भीमप्पा चिलवाडीन कितें केलां, अशी बारीक बारीक बायलां साद्या बायलांक टार्गेट करून लोन दिता म्हणून सगळ्यां कडल्यान भांगर घेतला आणि आता तांकां तो भांगर रिटर्नूच करिना। तेन्ना दे आर रेडी टू पे द मनी वॉट दे हॅव टेकन। आणि हे एक अक्षरशः गोल्ड स्कॅम आसा, हे स्कॅम केल्लें आसा तांणी। आमी आतां इंटरवेन्शन फायल केलें ताच्या बेलीन, आमचें इंटरवेन्शन अलाव केलां आणि ही मॅटर आतां खातारीक दवरलेली आसा। सर हांव ते पीडीसी ज्युवेलर्स कितें स्कॅम जाला पळय तितून हांव कामाक आसलेलें। म्हाजे विश्वासाचेर लोकांनी गोल्ड दवरलेले सर। तांकां एक गरज आसा, कोणाचे भाव बरो नासलेले, कॅन्सर पेशंट आसलेले, तेंच्या ट्रिटमेंटा खातीर, कोणा घर बांदचे खातीर तेणी कमी इंट्रस्टाचे लोन मेळटा म्हणून दवरलेले सर। कित्याक की बाकी कडेन चड इंट्रस्ट आसा म्हणून तशी दवरलेले, पूण तेणें अशी गरीब लोकांचेर अशी हें करपाचें न्हू सर। तेंचे दवरलेले दिवपाक जाय न्हू। आनी तो आरोप आतां म्हाजेर घालता, तेणें मडगांव कोर्टान 37 सांगले, आतां वास्को कोर्टान 50 सांगता सर। आनी कच्च्या कोर्टा पर्यंत म्हाजेर 1 करोडाचे घालतले सर। आनी तो सांगता न्हू कुंदापुरान दवरला म्हणटा, कुंदापुरान ऑक्टोबर म्हयन्यान पर्यंत हें शॉप ओपन करूंकूच ना। जून ते ऑक्टोबर म्हयन्या पर्यंत गोल्ड खंय गेले सर। जून ते ऑक्टोबर म्हयन्या पर्यंत करोडांनी लोकांनी गोल्ड लोन दिलेले आसा, ते गोल्ड सगळे थंय गेले। हे पुलिसान तुम्ही सगळ्यांनी मेळून घेन जे नेत्रा होल्नावरकर तेच्या आजी केस असलेले बेला खातीर तेणे हे केलेले, तेका लागून आम्ही सगळे लोक येले, आमचे सगळ्यांचे वांगडा तेणे फ्रॉड केलेले। आम्ही सगळे भांगार दिले, तेका पैसे बी पेड केले, आमचे कोणाचे तेणे भांगार दिवन आता तो फटींग उलयता कोर्टान। तो ॲडवोकेटाक अशी सांगता तेजे आपल्यान टर्म्स अँड कंडिशन तेंच्यान सायनी मारला, तेणे आमी सायनीच मारूं ना। आता आमकां थोडे शिकलेले बायलां ना हांगा, तेजेर कितें बरयलां तेंकां कांयच खबर ना। सायन मार म्हणून सांगले, सायन मारले, थोड्यांनी मारूंकूच ना। तेणे तेजे बायलेचे बी ते सायन तो फ्रॉड करून मारता। आता हे बायलांचे बी सायनी तेणे तशें करून मारला। आता पुढे कितें म्हळ्यार आमच्या सरान आता तेजे मातशें बेगीचे हे केला, ते शुक्रारा पासून टायम घेतला। आता पुढे कितें म्हणून आमचे अनुप सरान आमकां खूब हेल्प केला, आमच्या ॲडवोकेटान बरें थंयसर उलयला तेणे, आमकां तो न्याय दितलो इतले विश्वास आसा आमचे तेजेर। आता सगळ्याच्या बायलांक आता 10 बायलां येयला फुडें, आता तशी खूब बायलां आसा सर, कोण फुडें येवपाक पळयनात। कितें तो कितें म्हणटा, फोन केले का आपण दिता म्हणटा, पूण ॲडवोकेटा कडेन कोर्टान येवपाक बी बायलांक जावपाक जाय न्हू, घरान कामां आसता, ल्हान भुरगीं आसता, घोव बरें नासता कोणाचें, खंय म्हूण ती धांवतले।